त्या साईडला इधर से तुरंत ही आया हो और बाद में बस मालूम ये पड़ा कि कुछ गिरा है, बाइक वाला ना रोका ना कुछ, किसी को मालूम नहीं। बल्कि उसको चोट कम नहीं है, लड़के को चोट बहुत है। बाद में बारिश गिरा, उसको कपड़ा बांधा मैंने टांग पे, ये सब निकल गया उसका मांस। बाद में पाँव का ये मांस। बाद में किसी को मैं उसको पूछा, वो बोला भैया क्या हुआ? अरे कोई आया पीछे, तो लड़की भी थी। अरे भगवान करे इंसानियत कोई चीज़ है, कोई रुका नहीं। बाद में किसी को ये मालूम नहीं कब ठोका कब नहीं। वो लोग इधर रुका भी नहीं भाई, कोई नहीं रुका है। बाद में आप लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, इधर के लोगों ने उसको गाड़ी में डलवाया। फिर बाद में पुलिस है, उसकी गाड़ी पुलिस वाले लेकर गए। ऐसे आदमी है, बाकी चोट कम नहीं। उसका बाप रो रो के पागल हो रहा था, रुकना चाहिए था उसको, इंसानियत ये थी। और अभी उसको बहुत चोट कम नहीं, बम्बोली हॉस्पिटल में बता रही है वो लड़की। ठीक है। तो सावड्डेच्यान आपल्या घरा कडेन वचपा मलकांनी वयतालो आनी ती ओपोजीट रोड साकून एक गाडी डायरेक्टली येवन ताका हिट करून ती फ्लू जाली गेली। मागीर आमी तेंच्यांनी म्हणजे जो नेबर्स कोण आसतले तेंच्यांनी ताका फर्स्ट एड ट्रिटमेंट केलो, लायक जे कितें इंजरी जाल्ली ती फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिलो आनी एम्बुलन्स कॉल केली। मागीर पोलीस येयले आनी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट हांगच्यान एक ऑलमोस्ट 800 मिटर्साचे एक CCTV फुटेजाचेर ताका धरली। तेन्ना रियलायज जालें की ती गाडी आंध्र प्रदेश रजिस्टर्ड आसा म्हणून। सो आता धरल्या खंय तांकां? धरल्या अशें म्हणून आमकां न्यूज कळ्ळा, काणकोण बॉर्डरीचेर धरल्या म्हणून। आणि तो सध्या एक्सिडेंट जालो तेजी हांयें कशें कितलीं जाणां आशिल्लीं बायकार? 12 जाणां आसलेलीं। तो इंजर्ड जाला तो आनी तेजे भाचे इतकी आसलेली। सो ताका कितें जालां? इंजर्ड जाला ताका? इंजर्ड जाला ताका तेज्या थायसाक भरपूर मार लागलेलो आसा आनी फाटल्यान बसलेल्या ताका तरी मातसो कमी आसा। स्टील डॉक्टरान परत रेगुलर चेकअपाक आता खंय व्हेला ताका? सो पयलीं ताका हांगच्यान स्पॉटा वयल्यान कुडचडे CHC व्हेले, मागीर मारगांव साकून तेंच्यांनी सांगलें की हांगा जावचें ना, GMCन व्हरा। आमी आसा करमलीवाडा काकोडा आनी आयज अरावंड 1:15 हांगा एक एक्सिडेंट जालो आनी खंय तरी जो कार आशिल्ली ती आंध्रा रजिस्टर, ताणें खंय तरी काकोडे सायडीन हे सायडीच्यान 3 रोड आसा, एक म्हाळसाणे वयता, एक हांगच्यान जो टाकी बस स्टँड थंय जॉयन जाता आनी एक कुडचड्यार वचपाचो करमलीवाड्यार थंय। हो स्पॉट आसा तो व्हेरी डेंजरस आसा आनी आयज तेजो एक खंय तरी इन्सिडंट आयज पळोवपाक मेळ्ळा। जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा तेजेर जो बायक रायडर आसा तो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा आनी जी कार आशिल्ली तेतूंत 4 जाण आशिल्ले ते खंय तरी ताका धपको मारलो आनी धपको मारून ते हांगच्यान पळोवन गेले। आतां खंय तरी आयकूं येयला ताका खंय तरी तांकां काणकोण बॉर्डरीचेर धरलो म्हणून, पूण आतां सद्या ह्या दिसांक हिट एंड रन केसीस वाडलेले आसा आनी ह्या रोडार मोस्टली हो रोड यूज जाता सांग्यार शॉर्टकट वचपाक, एक म्हळ्यार मळकाण्या शॉर्टकट वचपाक रोड यूज जाता, तसोच सांग्या जे रोड लॉंग कट पटवून हांगा खंयच्या तरी लोक वयता आनी ह्या रोडार जो अशी रोड आसा आनी हांगा घरा सायडी रोडा सायडीक खुबशीं घरां आसात, तांकां हेका लागून खूब सफर करचें पडटा। कोण हांगा रात सांजची वॉकिंगाक येतात तांकां बी सफर करता, कित्याक हे जे येतात ते चडशे आवटसायडर ट्युरिस्ट आनी अशे विजीट करतात आनी हे विजीटांक खंय तरी तांकां खबर आसना हो जागो रोड कसो कसो, ते मेळटा तशी फास्ट गाडी चलोवप जाता आनी हांगा खंय तरी हो ताका लागून हो इन्सिडंट आयज घडलेलो आसा आनी एक भुरगो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा। हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।